प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर, वोड 1 ते 10 पर्यंत, 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कपेरनावान गेलो. कोण एकल्या शोधपोतीचो चाकर ताचे किरीत उपुरबायेचो पिडेन पडून मोन्नाचे तोंडीर पावलोलो. जेजूची खबर आयकतोच ताणें जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताच्या लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावंक जोबोर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक यो म्हणत जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें खोर म्हणत जाल्यार तो कोत्ता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतोन आपल्या फाटल्यान येतो लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलांत पर्यंत पडूंक ना. आनी धाडलेले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. भाव भयणीनो, आयज ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी जेजू 9 विसवोर कितें म्हणटा? हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायल पर्यंत पळोवंक ना. हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत पळोवंक ना. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान हांवें आयकलां, जेजू एका रोमी शोधपोतीच्या एका चाकराक बरो कोत्ता. आनी ही मिलाक घडच्या पयलीं आमी ह्या शोधपोतीचेर आमी थोडो नियाळ करुया. हो शोधपोती एक बरो मनीस आसलो. तो इस्रायली परजेचो नासलो. तो भायलो मनीस आसलो. तो रोमकार आसलो. आनी आमी आमच्या मनान धरूंक जाय की फकत इस्रायली परजेक एके भाशेन एक एग्रीमेंट हो कॉव्हनंट आसलो. आनी देव फकत इस्रायली परजेक, जेजू म्हणटालो, हांव फकत इस्रायली परजेक पासत आयलां. हांव फकत ह्या भुरग्यांचें खाण सोडून दुसऱ्यांक घालचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शोधपोतीचो एक चाकर बरो ना जाता, तो मोन्नाच्या तोडयेर पावला, तर हो शोधपोती त्या आपल्या चाकराचो एकदम आपुरबायेचो मोग कोत्ता. आनी तो कितें करता? तो आपल्या मनशांक जेजू कडेन धाडटा. कित्याक? तो जाणो की जेजू एक मिलाग करपाचो मनीस. तो जाणो जेजू फकत बिश्तो मनीस न्हय, तो मिलाग्री कोत्ता, तो पेकोवणी कोत्ता, तो सगळें ताणें जेजूचें आयकलां सगळें. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना तो मनशांक धाडटा, जेजू सगळें सोडून त्या शोधपोतीच्या घरा येवपाक तयार जाता. पूण त्या वेळार शोधपोतीक कळटा की जेजू त्याच्या घरा कडेन येता, पोत्तून मनशांक धाडटा. आनी जेन्ना तो मनशांक धाडटा, तो दुसऱ्या मनशांक जो धाडटा ते जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, आमच्या शोधपोतीन आमकां धाडला. कित्याक?
तुका आमच्या घरा येवपाक, शतपतीच्या घरा येवपाक जावना, पूण तूं फकत उतरां उलय. तुज्या उतरान पदवी आसा आनी तूं जेन्ना उलयताय हांव जाणो म्हणटा म्हजो चाकर बरो जातलो, कित्याक हांवूय हा पदवेचो मनीस. म्हणजे म्हज्या सकला हांव शतपती म्हणून म्हणजे सकला लोक आहात, हांव ताका वच म्हणटा ते वेतात, ये म्हणटा येतात ते, कित्याक हांव जाणो म्हज्या उतरान पदवी आसा म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हें आयकता जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव तुमकां सांगता हेडो व्हडलो भावार्थ आमी इस्रायला पर्यंत पडोवंक ना. आनी भाव भयणीनो, हो शतपती तो जाणवलो आपल्या उतरांनी कितली पदवी आसली ती. आयज आमी भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, पूण जेन्ना कोण भावार्थी आसा ताच्या उतरांनी पदवी आसूंक जाय, ताच्या उतरांनी म्हणटा ते भाशेन एक पावर आसूंक जाय. पूण आमी कितें करता, आमची जी पदवी आसा आमी दुसऱ्या मनशांचेर आमी पदवी दाखयता. म्हणजे आमी जेन्ना एक पोजिशन घेता, हाका धांवडयता ताका धांवडयता, पूण आमची पदवी जेन्ना आमी भावार्थी जाता कोणाचेर आसा, मनशांचेर न्हय. आमची पदवी जावन आसा देंवचाराचेर. कित्याक जेन्ना जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडलां तेन्ना आमची देंवचाराक आनी ते सगळे जे म्हेळे ओतमे आसात तांकां आमच्या पदवेन जेजूच्या नांवान आमी तांकां पयस करूंक जाता आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, पूण आमची पदवी खंय आहा? आमची पदवी फकत आमच्या पोजिशनाचेर आहा. आमी कितें आहात व्हडली व्हडली मनशां, आमी व्हडले आमचे जे आमकां एक पावर आसा म्हणटा तो आमी फकत आमी दुसऱ्या मनशांचेर आमी हाका वच ताका वच ताका वच सगल्यांक आमी तें सांगता. पूण खरेंच आमची पदवी जेजूच्या राज्यान बिलकूल ना. कित्याक? आमी देवाचें उतर नको म्हणून, आमी देवाच्या उतरार रिगून ना म्हणून. पवित्र आत्मा आमकां खरेंच ही पदवी दिता जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या शतपती भाशेन आमी आयज ह्या उतराचेर रिगून रावुया. आमच्या तोंडांतलीं जीं उतरां सुट्टात फकत देवाचीं उतरां पदवेन सुटोनी. आनी जेन्ना आमी ते उतरां पदवेन आमी उलयता तेन्ना आमचो भावार्थ चलतलो आनी पदवेन आमी सगळें जें देंवचाराचें काम आहा तें पयस करतले आनी जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक कोमेस करतले. आयज तुमी जेन्ना हें 9 सुमार कोमेस करतात आमी सगळीं ह्या उतराचेर आमी खरेंच खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी ह्या शतपती भाशेन आमी आमचीं उतरां जीं आमच्या तोंडांतलीं उतरां सुट्टात ती देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी उलोवपाक आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.